टुरिझम प्रमोशनाच्या नावान सरकारी खर्चान भलतेच प्रतिनिधी म्हूण अमेरिकेचे भोंवडेर पावले म्हूण काँग्रेसीन इशू केला। सरकारान अमेरिकेक टुरिझमाचे प्रमोशनाक गेल्ल्याची नावां प्रमोशनावेलो खर्च प्रतिनिधी खातीर सविस्तर मार्गदर्शक तत्वां दिवची म्हूण काँग्रेस मागता। 22 माया सावन काँग्रेसीचे मतदारसंघांनी जनगण मन लोकांचे इशू समजून PR एक्सरसाइज आमी तांकां मागता आमकां जाणाव जावपाक जाय की ह्या डेलिगेशनान कोण आसा, ह्या डेलिगेशनाची क्रायटेरिया कितें आसा, ह्या डेलिगेशनाचो उद्देश कितें आसा। हे डेलिगेशन जे अमेरिकेक गेलां ते आमकां कितलो रेव्हेन्यू गोंयांक हाडून दितले आनी ह्या डेलिगेशनाचेर कितलो खर्च जातलो हेचो हिशोब गोंयच्या जनतेक दिवचो, कित्याक गोंयचे जनतेचे पयशाच्या कुस्तार हे डेलिगेशन आयज अमेरिकेक गेलां। जेन्ना खंयचेय डेलिगेशन वयता तेन्ना तेका क्रायटेरिया आसपाची गरज आसता। त्या डेलिगेशनान कोण आसूंक जाय, आमकां दुबाव आसा की ह्या डेलिगेशनान जे ऑफिसर आसपाक जाय ते ऑफिसर तेंच्या बरोबर ना। आमकां दुबाव आसा की ह्या डेलिगेशनान कोणाचे तरी फॅमिली मेंबरूय त्या डेलिगेशनान घुसलेले आसा। गोंया भायर आशिल्ल्या एकल्याच्या नांवान खंय BJPंतल्यान प्रेस नोट्स काडप चल्लां। जी पत्रकां काडपाची स्टायल घेतल्या आनी पत्रकां कोण काडटा, जो मनीस गोंयांत ना, जो मनीस आउट ऑफ स्टेशन आसा, गोंया भायर आसा, तेच्या नांवान कोण तिसरो मनीस पत्रकां काडटा आनी ती सर्क्युलेट करता, हेचो आमी निशेध करता। ही फटिंगपणां BJPन करची न्हय। जो मनीस पत्रक काडटा तो गोंयांत आसपाक जाय। आमकां दुबाव मारता की तेच्या नांवान भलतोच कोण तरी पत्रकां हांगा काडटा आनी हे गोंयांत चलपाक जायना। मनोहर पर्रीकार CM आसा, तो अमेरिकेक आसा आनी तेच्याय नांवार हांगा खूब गडबडी गोंयांत चलता, खूब गैरप्रकार हांगा चलता। हे बंद जावपाक जाय आनी बेजबाबदारीची पत्रकां जो तिसरो मनीस काडटा ते बंद जावपाक जाय। आमी तेचो निशेध करता। लोकांचे इशू समजूंक आतां काँग्रेसीचे जनगण मन पणजे सावन PR एक्सरसायजाची भोंवडी सुरू जातली। जनतेक आज गरज आसा, जनतेचे खूबशे प्रश्न आसा, आमकां ते आयकून घेवपाचे आसा आनी जनतेच्या मार्फत ह्या सरकारा कडेन मांडपाची गरज आसा आनी ते आमी हे काँग्रेस पक्ष करतले। जनता जी सांगता प्रश्न आमी आयकतले आनी तुमच्या मार्फत सरकारा मरेन व्हरतले, डायरेक्ट सरकारा मरेन व्हरतले। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। म्हापशा इंटरस्टेट बसीक नवो बस स्टँड दिला खरो, मात ती फक्त रेब्याची सुवात जावन पडल्या। फक्त माती आनी कोयराच्यो राशी मारप चल्ला। मातसो पावस पडलो काय घे चिखल। लोकांनी तातूंतल्यानूच यो वच करपाचें। पालिकेक पडून गेल्लें ना। आमदार म्हणटा रेबो कोण आडोवंक शकता। पर्रीकाराचे तकलेंत खंय PPP घोळटा। तो कितेंय करी म्हणसर म्हापशेकाराक रेबोच। फैसिलिटी कुछ भी नहीं है इसमें, पूरा बस का भी फैसिलिटी नहीं है, किसी का भी नहीं है, सेफ्टी भी नहीं है। This is the new Mapsa bus stop now. When the tourists come, this is the first spot in Goa where they land in. You can see the buses around. Will this ये पहुंच जाता ना लोग सांगते अरे बाबा हम लोग गए वहाँ पे सिर्फ सब निकाल के ये डाला था, तो अब झोपड़पट्टी थी, स्क्रैप था, बस रुका, उधर मिट्टी डाला, बाद में पानी भरा, उधर पानी में बाद में कांग्रेस के लोगों ने कमल लगाया। ह्या हितून म्हाका दिसना करतले गेले। म्हाका दिसता जे कोण कोण बॉम्बेच्यान जावं ट्युरिस्ट जावं आमचे लोक हांगाच्यान जे यार्डान बी वयता तितून तेंच्यान रेवान रावपाचें काय ह्या घाणीन रावपाचें आनी फुडें परिस्थिती कितें जातली ती खबर ना। हे म्हाका दिसता उदक भरून फुडें रस्त्यारूय वचूं शकता, एक्सिडंट जावं शकता, पण हेचेर कांय ना। ह्यो मेजर हायवेच्या जाग्यार हेंच्यांनी अशें करून दवरला। आमदारान हात वयर केल्यात। हो पावस तरी खंय असोच रेब्यानूच काडचो पडटलो। तो मुख्यमंत्र्याक बोट दाखयता। ही सुवात अशीच हुमकळ्या कितलीच वर्सां जाली। बस स्टँडाचें लायसन्स तांकां आमी दिलां म्युनिसिपालिटीन आनी त्यात म्हाका दिसता ह्या फुडल्या 4 दिसांक पयशे भरतले, सादारण 2 कोटी 15 लाख कितें जाता हेंचे।
नाही, पण आता सध्या आता पाऊस येतलो पळय तेन्ना परतून हे आता चिखल बीन जातलो तेन्ना जातलोच. हे ताका उपाय ना न्हू. चिखल ना करपाचो उपाय खंय आमचे कडेन आहा. ह्या वर्सा येतलो थंय म्हणजे हो पावस तरी वयतलो. पर्रीकराचें म्हणून आसलें तें PPP करपाक, प्रायवेट पब्लीक पार्टनरशीप. म्हणटकूच तो येयल्या प्रमाण घडटलें तें. मुख्यमंत्री येता तेन्ना येता आनी कितें करता तेन्ना करता. आमदाराची भाशा पळयल्यार अंदूच्या पावसान तरी म्हापशेकारांक रेबोच. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. गोंयांत सध्या B.Ed वाल्यांक कोणूच विचारिना. D.Edच्यो वेकन्सी सुद्दां B.Ed वाले घेवन चल्ले. D.Ed टिचरी परत रस्त्यार देंवल्यात. तांचो प्रस्न खंय तडीक लागच ना. 7 वर्सां जालीं D.Ed करूनय घरा. सरकार टिचरीचें पोस्ट काडटा, मात B.Ed वाले जॉब घेवन मेकळे. सरकारान खंय D.Ed वाल्यांचो विचार करचो. 7 वर्सां जालीं बेकार आहा इतली टिचरी आनी आमच्या जाग्यार B.Ed घेता आनी आतां ते पॅरा टिचरींग ट्रेनींग स्टार्ट केला. तेंच्या बरोबर ते मॉन्टेसरी बीन केला आनी तेंकाय हेची D.Edची सर्टिफिकेट मेळटली आनी आमी 2 वर्सां कोर्स करून इतली 7 वर्सां जालीं बेकार आहा आनी गव्हर्मेंट पोस्ट काडना. तर आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट आमची मागणी आहा की आमकां पोस्ट काडपाचे, क्रिएट करपाचे आनी आमकांय जॉब दिवपाचो. प्रायमरी टिचरीचे काडले ते B.Edक दिले. एज अ इंग्लीश टिचर म्हणून B.Ed टिचरी घेतले प्रायमरी आनी आतां तेंकां 6 मंथ ट्रेनींग स्टार्ट केला. आफ्टर ट्रेनींग तेंकां D.Ed सर्टिफिकेट मेळटली आनी आमी 2 वर्सां जो कोर्स केला तेंकां कितेंच व्हॅल्यू ना. म्हणजे आमी बेकार आनी सर तेंच्या खातीर आतां परत 6 म्हयन्याची तेंकां ट्रेनींग दिवन तेंकां जॉबाक लागून तेंकां एकदां D.Ed सर्टिफिकेट मेळटा ती D.Ed टिचरी जाता, हायर क्लासिकय शिकोवंक शकता आनी आमकां जो आहा तो आमचो हक्क आमकां मेळना न्हू. आमी म्हणून इतले बेकार. आमी ऑलरेडी एकदां डिसेंबरान आमच्या CMा कडेन उलयल्ली, पूण आमी फकत तेंच्या आश्वासनाचेर रावले की तेंच्यानी आमकां खंय तरी दिलासो दिल्लो की तुमकां ह्या अकादमीक इयरा भितर खंय तरी इनवॉल्व करून घेता सरकारान म्हणून. पूण आजुनूय जावना आनी तेंच्या उतराची आमी खंय तरी तेंच्या एफसीसीन कोण तरी आमचे दुसरे मिनिस्टर आमचे ते दिल्लेलें आश्वासन पुरे करतली म्हणून वाट पळयताली. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.